क्रायम ब्रांचीचे एसआयटीन पूजा शर्माक 1 जुलयाक चौकशे खातीर हजीर रावपाक सांगिल्ले खरें, पूण तिणें आपल्याक फावना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून तिणें मागिल्लें। मुखावयल्या पावसाळी अधिवेशनात आसगांवांतले घर मोडपाचो मुद्दो मांडटलो अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें। आयकात तांचें म्हणणें। रिपोर्ट अजूनही दिवंक ना, आमी बेश्टे उलोवपाक जायना तेजेर। ही इज अ हाय रँकिंग ऑफिसर, वॉट एवर रिपोर्ट वील से तेजे उपरांत आमी तुमकां उलयतले। आमी असेंब्लीनूय कॉलिंग अटेन्शन मागपाचें आहा, डिस्कशन मागपाचें आहा, आमी मागपाचें आहा डिस्कशन। वी वॉन्ट टू डिस्कस बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट वन आसगांव। आमचे गोंयान कितलेशे मुणकार आहा आमी जाणा, कितकेशे टेनंट आहा ते आमी जाणा। आनी मुणकार जेन्ना एक घर आसता सर्वे प्लॅनार ते 3 घरां बांदून रावता, कित्याक तेजे आज्याची 3 भाव आसले तेन्नासून ते धाकटी धाकटी घरां बांदून येयल्ले आहा आनी तेणी आयज व्हडली घरां बांदल्या। तेंची घरां येवन फाल्यां कोण मोडटलो काय भाटकार, हो भाटकार इकतलो कोणाक आनी ती मोडटले, तेजेर आमी उलोवपाचें आहा। इट इज रिलेटेड टू दीस इन्सिडंट की अशी आनी कितलीशींच घरां आहा। सो त्या खातीर हे कॉलिंग अटेन्शन हांव हाडटलो आनी डिस्कशनूय आमी तेजेर मागतले। प्रत्येक आमदारान आपले जे कितें मनान आहा जे ह्या इन्सिडेंटा बद्दल आनी रिलेटेड टू हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी कितली घरां अशी आसतली, लोकांचे जे सेल्लीड जावंक ना, फॉर्म 14 नांव येवंक ना, सर्वे प्लॅनार ते घर ना, ते कोणूय येवन मोडूंक शकता काय, हेजेर आमी डिस्कशन। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।